प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आमचो विशय आसा मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जियोंक बोरवशान जिविताची यात्रा करूया। लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी एक बायल आपलो कुटुंब घडून हाडटा आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्ले उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एकवटची येता। जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबान मोग, मोयपास आनी विस्वाशीपण वसता। जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा सदोस बरीच जाता। लग्नीक एकवट जिवंक सोंपें जाता। आमच्या कुटुंबान देवाक आमी आसरो दिवंक आनी देवाच्या आदारान आमी समजिकायेचे, सोंसणिकायेचे आनी बोगसणेचे जिवीत जिवंक आमकां त्रिएक देवाची मोजत मागुया। मान्यवंत आग्नेल आपल्या सेर्मांवांनी काजारी जिविताचे व्हडपण आनी बागयोतपण शिकयतालो। गोराबेचें जिवीत शेगुणी जावंक घोव बायलेन जेजूक आपल्या कुटुंबाचो माज आनी दोनी करूंक गरजेचें म्हणटालो। आयज केरीत भाशेन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया। देवान तांचो कुटुंब फलादीक करूंक तांकां संतोशान भरूं। प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आमचो विशय आसा मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जियोंक बोरवशान जिविताची यात्रा करूया। लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी एक बायल आपलो कुटुंब घडून हाडटा आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्ले उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एकवटची येता। जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबान मोग, मोयपास आनी विस्वाशीपण वसता। जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा सदोस बरीच जाता। लग्नीक एकवट जिवंक सोंपें जाता। आमच्या कुटुंबान देवाक आमी आसरो दिवंक आनी देवाच्या आदारान आमी समजिकायेचे, सोंसणिकायेचे आनी बोगसणेचे जिवीत जिवंक आमकां त्रिएक देवाची मोजत मागुया। मान्यवंत आग्नेल आपल्या सेर्मांवांनी काजारी जिविताचे व्हडपण आनी बागयोतपण शिकयतालो। गोराबेचें जिवीत शेगुणी जावंक घोव बायलेन जेजूक आपल्या कुटुंबाचो माज आनी दोनी करूंक गरजेचें म्हणटालो। आयज केरीत भाशेन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया। आनी सगळ्याक शांती मागता। क्रिस्पिना सुवारीस पिलेन, शिवेला फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता। जेनिफर आनी सॅडनी फेर्नांदीस कुंकोली, मान्यवंत आग्नेलाक दिनवासता बरी भलायकी आनी पेकोवणी मागता। आगोस्तिनो, मारिया एन एल्ड्रिस पेरेरा आगासाई, फामिलीक बरी भलायकी मागता। एंड्रिया दाकुना गोवा वेल्या, मादियाना, रिना, कॅसिंड्रो, सारा आनी शर्लिन आल्मेदाक बरी भलायकी मागता। झरीना आल्मेदा कांसावली, देवाक दिनवासता आनी किंबर्ली आनी आजिया बरी भलायकी मागता। एल्स्टन कार्दोज पोरवोरीम, देवाक दिनवासता आनी एलिथिया आनी लियोनोर बरी भलायकी मागता। डेनवर फेर्नांदीस पोरवोरीम, दिनवासनेचे मीस भेटयता। ऑल्विन गुदिनो आनी फामील वेल्सांव, देवाक दिनवासता आनी एडलिना काजमिरो वेलरॉय आनी मारिया गॉन्साल्वीस बरी भलायकी मागता। जोसेफ गॉन्साल्वीस आगासाई, ज्युएल फेर्नांदीसाक भुरग्याचें देणें, एमरल्ड फेर्नांदीसाक जिविताचो सांगाती आनी जेसन फेर्नांदीसाक
जिवितांत एस मागता जेकब फेर्नांदीस फातोड्डा. शरावसान आयलोली फिरगोसकारां आपल्या पादविगारा सांगाता ह्या मिसांत भाग घेतात. तुमच्या इंतेसावा पासत आमी मागता. सोगली उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमच्या सोम्यांचे येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जियेवूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी एक बायल आपलो कुटुंब घडून हाडटात आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्लें उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एकवट जियेतात. जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबांत मोग, मोयपास आनी विश्वासीपण वसता. जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा संतोषभरीत जाता. लग्नीक एकवट जियेवूंक सोंपें जाता. आमच्या कुटुंबान देवाक आमी आसरो दिवूंक आनी देवाच्या आदारान आमी समजिकायेची, सोंसणिकायेची आनी बोगसण्याचें जिवीत जियोंक आमकां त्रिएक देवाची मजत मागुया. आयज खेरीत भाशेन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया. देवान तांचो कुटुंब फळादीक करून तांकां संतोषान भरूं म्हूण आमी मागुया. भाव भयणीनो, आतांच आयकल्ल्या ह्या सुरवातीच्या उतरांतली कल्पना मोतीन धरून हे पवित्र मिसाचे सुमरमणीन वांटो घेता आसतना आमच्यो जायत्यो गुडी गोरजो आसतल्यो. ह्यो गोरजो घेवन आमी ह्या वेळार हांगासर हाजीर जाल्या. सगल्यो आमच्यो खासगी गरजो ह्या मिसांत घालुया. मागलेले मेळटा म्हूण बोरवाशान आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून त्यो आमी बापाक हे मिसाचे भेटेंतल्यान उबारुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
Vamos soprad, vamos soprad. ह्या पासत बाग्यान सदांच सांकवार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सद्दां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोमयान तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासोड चलयता सासणांच्या सासणांक. मलाकियेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोलट्या आकट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगळे गोरविश्ट मनशां आनी खोटे करतात त्या सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातोली. ताचे मोल्ड आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सगळीं म्हणुया, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. किनोरण्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव.
तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्बेस्पोरा रायाची टोणटोणीत वाखाणी कोर. जोबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सोर्बेस्पोर पळे आयलो. दोर्यातोर उपोट बोरला, दोर्याची गांज आयकूं दी. प्रितूम वस्ता जिवानी, तांचोय आवाज आयकूं दी. नदीच्यो ताळयो पेट, पोरवोत आड्डूं संतोसान. जोबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सोर्बेस्पोर पळे आयलो. सोर्बेस्पोर पळे आयलो, आख्खे प्रितुमीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी समेस्त पोरजांची न्यायनितीन जातली जोडटी. जोबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सोर्बेस्पोर पळे आयलो. बागिवंत पावलोन तेसालोनकारान बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तर तुमी जाणात. तुमचे मोदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या. न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुंक्याक जेवंक ना, पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतले. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो. कोणाक वावर कोची खोशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय. तुमचे मोदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांक घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गोपचूप वावर करून पोट भरात म्हूण सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालूं आनी तांचे लागीं प्रार्थना मागता. देवाचें उतोरें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोडें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तेंकांय बऱ्या फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलोल्या अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात.
तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतलें. हांगातूय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतरोडार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगलें जावच्या आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानांचे आदीन करून बोणकोणींत घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो परतीपाड करचो तो आदीं फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान धरात. तर हांव तुमकां ओशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्यान तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवां पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, आईच्या नोवेनांचो विशय सुरवातीच्या उतरांनी आमी असो आयकल्लो. मोग वांटूंक आनी विश्वासीपणान जियोंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आमचो देव चड मोगाड आनी आमचो देव आमकां समेस्तांक विस्वासी. सुरवातीकूच थावन आदल्या कोरांतूच थावन अशें जायत आयिल्लें आसा. जरूय देवाचे पोरजेन देवाच्या मोगाचेर आड गेली आनी देवाक अविस्वासी जाली, तरी आसतना आमचो विस्वासी देव आपले पोरजेक सदांच विस्वासी आनी मोगाचो. असल्याच मोगाची आनी विस्वासीपणाची शिकवण आईच्या उतराच्या सेवाधर्मान आमकां मेळटा. आईचीं 3 वाचपां आमी आयकल्या, तातूंत होच संदेश आमी आयकला. आईचें पयलें वाचप मालाकियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वेचून काडलेलें. ह्या वाचपांत जो कोण देवाचो मोग परतून मोगान फारीक करता आनी देवाक कोण विस्वासी रावता तांची तोखणाय केल्ली आसा. आनी तोखणाय करून म्हणलेलें आसा, तुमकां प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजळटलो. जीं कोण हो देवाचो मोग मोगान फारीक करता, जीं कोण देवाच्या विस्वासीपणांक परतून विस्वासी देवाक रावता, तांकां हें पयलें वाचप म्हणटा, प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुमकां परजळटलो. आनी जीं कोण देवाच्या मोगाचेर आड गेल्लीं आसा, जीं कोण देव आपल्याक विस्वासी रावल्लो आसतना पुरान देवाक परतून विस्वासी रावंक ना, तेन्ना हें पयलें वाचपाचो पयलो भाग ह्या असल्या मनशांक अशें म्हणटा, तीं जावन आसा सुकलोल्या तोंडा सारकीं. हें सुकलोलें तोंड आनी कित्याकूच उपकार ना, फकत घडये लासूंक उपकारत आनी कसलोच ताचो उपयोग ना. म्हणटकूच जो मनीस देवाचो मोग सोडून देवाचें विस्वासीपण सोडून पयस वेता, हें पयलें वाचप ताका म्हणटा, हो मनीस सुकलेल्या तोंडा सारको. अशें आसतना आमी कसलें जिवीत जियोवचें गाय? कोण भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाक मानवतलें करतलें गाय? आईच्या दुसऱ्या वाचपान ताचो बरो जाबाब आमकां मेळ्ळलो आसा. हें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलोन तेसलोनिकारांक बरोवन आपले चिठीन उगडास केला. जेजू संवसारांत आसतना ताचें पयलें येणें सगल्या लोकांन
जेजूच्या तेंपार बरें अनुभवल्लें आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत जाल्या उपरांत जेजू परतून स्वर्गार चडून वेता तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक कळीत केल्लें म्हजें दुसरें येणें येतलें आनी हे दुसऱ्या येणांक तुमी आशेवन रावचें आनी ही पोरजां सगळीं जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावतालीं आनी रावता आसतना मोगान विस्वाशीपणान रावत आसलीं आनी ह्या कारणांक लागून देवाच्यो जायत्यो वस्तू तीं बरे भाशेन करतालीं देवाचो वावर मुखार व्हरतालीं आयज रावलो फाल्यां रावलो परवां रावलो दुसरें येणें जेजूचें येवंक उशीर जालें आनी ते वेळार ही पोरजेक मातशी वाज आयली ही पोरजा वाज आयल्या देखून असलो वावर करपाचो सोडटा देवाचो जेजूचो मोग अणभवूंक उणो उणो करून नाच करता जेजूक देवाक विस्वाची रावचे सुवातेर तांचें मन दुसऱ्या वस्तूंनी गुल्ल जाता ते वेळार बागेवन पावलू खरायन तांकां उगडास करता कोण जोतोर असलो वावर करिना देवाच्या मोगाक विस्वाशी रावना देवाच्या विस्वासान जियेना तांणी जेवचेंय न्हय जो कोण जोतोर वावर करिना वावर करूंक चुकलो बेश्टोच आपलो वेळ सारता ताणें म्हणटा जेवचेंय न्हय म्हणटकूच आमी देवाचो वावर जेजूचें दुसरें येणें येवसर चालूच दवरचें म्हूण आईचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करतालें सर शेवटी आईचें तिसरें वाचप लुका प्रमाणें विचून काडलेलें शुभ वर्तमान ह्या वाचपांत जेजू खूद आपुणूच उगडास करता ह्या तुमच्या निमाण्या दिसाक सदांच तयार आसची आमी सेवाधर्मी कोर्साच्या निमाण्या दिसांनी आसाव आनी ह्या सेवाधर्मी कोर्साच्या निमाण्या दिसांनी आमकां पवित्र सभा हीच वाचपाक फावो करता आमी आमच्या निमाण्या दिसाक सदांच तयार आसची आनी जागृत आसची हीच खबर परतून जेजू उगडास करता आनी आमी खंयचेय वाटेन संवसारी नदरेन फटोवना जावंक आमी सदांच जागृत रावची तयार रावची आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक सदांच आयती आसची म्हूण आईचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता बाबा भयणीनो मान्यवंत पाद रागनेल हाच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी आसाव आनी ताच्या जिविता वयर आमी ह्या दिसांनी जायतो नियाड करता जें कितें आमी आजून पर्यंत नियाड केला तो नियाड मान्यवंत पाद रागनेल जायतो जियेला देवाच्या मोगान तो भरपूर आसलो देवाक आपल्या आपोवण्या वरवीं तो विस्वाशी रावलो आनी ह्या देवाच्या मोगाक ताणें मोगाचो जाबाब दिलो देवाच्या विस्वाशीपणांक तो आपल्या आपोवण्या वरवीं विस्वाशी रावलो देखून देव ताका आनिकूय आशिर्वादान भरता आनी ताका ताचे वरवीं जायत्यो गरजो पर्यंत फावो जाता इतलो व्हडलो मान ह्या आमच्या गोंयच्याच भावाक पाद्र आग्नेलाक देवान फावो केलो कारण म्हणल्यार तोय देवाच्या मोगान आसलो आनी ताणें देवाचें विस्वाशीपण सांबाळलें सांगतात ते भाशेन कोणाक भुरगीं आसूंक नासलें तसल्या फामिली पासो तो जायतो मागतालो दर एका गोरेब्या वयर तो रोजार करतालो आनी जे कोणाक भुरगीं आसूंक नासलें 16 वर्सां पर्यंत एक फामिलीन खंय भुरगीं आसूंक ना पाद रागनेलाचे मोजूतीन तांकां भुरग्यांचें देणें फावो केलें हें सगळें देव ह्या भोगता वरवीं करता कारण म्हणल्यार हो आमचो व्हड भोक्त देवाच्या मोगान आनी विस्वाशीपणान जियेलो आज ताच्या जिविताचे वयर नियाड करता आसतना आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी देवाचो मोग मोगान फारीक करूंक प्रयत्न करुया आमच्या जबाबदारेक आनी आमच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक वावरुया हें करूंक आमकांय सगल्यांक आयतें मन फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया सगलीं उबी रावया आनी व्हडल्या थाड्यान आमचो बाबार्थ आनीक एक फावट सोबे माजार परगट करुया सत मानतान देवाक सर पदवेदारा बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आंकवार मरेताय सोलमलो पोंस काल ताणें कोंस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो
स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो ह्या वेळार बाळ ताच्या मागण्यांतल्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी मोतवाशांनी आनी सगळे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले देवान दिल्लें कार्य पुर्बेन पाळूंक आनी लोगन संस्काराची पवित्राय सांबाळूंक आपले पोरजेक फावो ती शिकोवन दिवन क्रिस्ती कुटुंबाची बुनयाद तीर करूंक तांकां देवाची जानवाय मागुया. दर एका कुटुंबान पोती पोतिणीन आपलो लोग्नीक एकवट विस्वासीपणान जिवंक कुटुंबान देवाचें आसणें अनुभवंक आनी आपल्या जाणट्या आवय बापायक तशेंच आपल्या भुरग्यां सवे आपल्यो जबाबदाऱ्यो जतनायेन पाळून आपले कुटुंब मोगाचे पायणे करूंक पावूं म्हूण देवाची मोजत तांकां मागुया. एका काजारी जोडयान देवाच्या हातांतले भुरग्यांचे देणे मोगान स्विकारूंक आनी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक पावूंक मोगान म्हूण मागुया. तशेंच भुरग्याच्या देण्यांक आशेतल्या कुटुंबांक देवान भुरगें बाळ फावो करूंक तांकां खुशालकाय बरोवं म्हूण आमी मागुया. आमच्या कुटुंबान दूख पिडा कोश्ट आनी आडकोळी उप्रासतात तेन्ना देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या प्रसंगाक फुडें करूंक आनी आमचे प्रश्न सुटावे करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. विस्वाशी आनी मोगाड बापा ही आमी मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
देवाच्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दाराक सर्वस्पूर्ण मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोमयान जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय, जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी दुखा दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगींत घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच तीं सुपूर्णायेन एक सांवच्याक तुजे पवित्र सोबेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाकाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्यांचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोसूं पवित्र तुमच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयांचे सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण सातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडसाक करात. गाऊन बाबाडताचो गूट परगटुया. जेसू लोकाता आनी एकाल्सींतले भियेता. तितली पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेवो आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवारसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाक आयल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन दुतां, भाग्योन जुजेवाज आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोवन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या सामकायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत साव. आमचो दिसपटो इग्रास सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतां रासूट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांक आमकां आपल्यान आमी सगलीं सुभागी. सोम्यांत म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेवतली. Asheda
मोगाच्या बाबडीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला. हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. मोगाच्या बाबडीनो आनीक पावट तुमकां सोगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगराक आमचे किरीत दिनवास ह्या मिसांत वांटो घेतला. शराव फादर चोस एस्त्रासियो आनी तांच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. कांय कोडुनी आसा तुमच्या किरीत इतेसावा पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. तशेंच कोणाकूय नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक आल्तारार फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळचें. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क हातूंत ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑफनेजींत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. दर वर्सा भाशेन बेंच स्टँडांत आमी मानवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर्स दवरल्यात ते तुमी व्हरचे. हे वर्सा आमी तातूंत मानवंत आग्नेलाचे जिविताचे लिफलेट दिल्या. ती तुमी वाचात आनी केरीत भाशेन तुमच्या घरांनी तुमी तेर्स करतना ते मागणे करात आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीच साताचो मान मेळूंक मागुया. फाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम आमचे इगोजेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी वावरेडचो इश्ट उजवाडा येता. ताचेर आमचे मिसावाच्या वावराची खबर आनी तोंडण्याट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत 250 भरून सबस्क्रायब करून आमच्या झेविरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवं येता. नोव्हेंबराचे 18 सकाळी 10:30 वरांच्या मिसार केरीत पिडीवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळी 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीत चलयतल्यात. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो व फुलांचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच आयज आमचे तिळामोळाची भाव भयणां आपल्या इस्कोलाच्या आदाराक एक वॉल कॅलेंडर्स घेवन आयलोली आसात. तांकां तुमचो आदार दिवचो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग
आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो तो हाची म्हायती दिला. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचे भक्ती ज्ञान वाडोवचें. आमचे पुस्तक शालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर सांजेच्या 8 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बोरवोसो आमकां फोटोयना. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. सगल्यांक आमंत्रण. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मोजतीन आमकां जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद फावो जाला. आनी आयज क्लॅन्सी फेर्नांडीस सालिगांव टावन अशें आमकां सांगता. 2024 जुलयांत अकस्मात म्हाका कसलोच वास येवपाचो बंद जालो. टेस्ट स्कॅन आनी MRI करतच गोमले म्हाका ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण. हांव भियेली. भावार्थान मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें म्हाका बरें करूं. म्हजें ऑपरेशन जालें आनी बायोप्सी करून ग्रेड 2 मेवलें. हांव मानिवंत आग्नेला की मागोत आसली. दोतोरान आनी एक MRI करूंक लायली. 80% ट्युमर सेल वाडोवंक शकता आनी तेन्ना बेंगलोर वचून रेडिएशन घेवंक पडटा म्हूण सांगलें. हांव आनीक भियेली. पूण म्हजें मागणें मानिवंत आग्नेलाक चालू आसलें. परतून MRI करूंक रिपोर्ट दोतोरान दाखयले. दोतोर पळोवन अजाप जालो. सांगलें तुजे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात. कसलें अजाप. खरेंच मानिवंत आग्नेला उद्देशी हो उपकार म्हाका मेवलो म्हूण सोत मानता आनी बेगीच ताका साताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हे धीर भावार्थान केल्लोलें मागणें देव आयकता आनी देव आमकां सोबार देण्यांनी आमकां भरता. आयज आमी अशेंच आमचीच चिंतना, आमचीच इतेसांवां आनी आमचे मनांत जाय ती प्रश्न आसा आमी हे पिलारच्या दोंगरांत घेवन आयलेली आसा. आनी हेच धीर भावार्थान ही सगळीं इतेसांवां आमी एकठांय करुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पोदेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओडखोता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय तें हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तांव मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बाबार्थान माग. एक खुणाकुशी फाव कोर म्हूण विनोयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटी मुडया. ओगोनीत काकलुदीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांय सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोजेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावीन आमेन. पिढीवंताचे मागणे इगोजीत आसतले. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मान्यवंत पाद्रे आग्नेलाचे भाशेन
देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आनी विस्वाशीपणान जीव वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Yeah.